YouTube family. कशी आहे तुम सगळी? बरी आहे न्हू? And welcome back to my channel. काल मामी थिंगसोन जेन बीन येयले आमी घर सगळी मेस आहा ते थिंगसोन रूप दिलो न्हू तो बीन कांय दवरलो ना कित्याक लायट नाहलो न्हू. सो आतां सोल म्हाका सारको करपाक जाय आनी ते दोगांय न्हिदलो हाय. हांव आनी वॉल्टर उठले आयज कित्याक काल वॉल्टरान हेलिपॅडसांसून न्हू पोर्टेबल गॅस हाडलोली. सो आतां कितू दिसांनी आमी घराको च्या कोन्न पितोली. सो हांव तुमकां दाखयता ते आल्टी. मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशे आहे तुम्ही? आयज आमगेलो चवथो दीस विदाउट लायट आनी सकाळ फुगे फुडें मुगेले इंटरनेटूय काबार जालें फोनाचें. सो आमगे दीस बरें नाय आनी हय हांव तुमकां दाखयता. बेजार जायन जायन आमी चोय हें हाडला कॅम्पिंग स्टोव. हाडपा आहलो तो पयलो बट बेगीन हाडचो पडलो कित्याक आमी भोंवपा बी वयताय न्हू. सो खंय वयल्यार मातशें बऱ्या पडटा रान हें करपाक गरम करपा बी. सो आतां आमी अनबॉक्सिंग करया. आतां तुमकां दाखयता. हो पळ म्हाका इकरा पावणां 18 or 15 पावणां कितें आहलो तो ऑफरीचेर आहलो. हेलिपॅडसांसून घेयलो आनी हेचो बरी सुटकेस आहा. पयशे नाय दिता हां, पयशे बी आहाय मसत मातशे. हेचो आतां आमी ती ओपन करया. सो बरी सुटकेस बी आहा तेंगेली आनी हेचो ह्यो हाडल्यो हांवें बॉटली हाडल्यो. ह्यो 11 पावणां सिंगल मेळो ना तेंगेली. सो हांवें त्यो 4 मेळ्ळ्या तेंगेल्यो 11 पावणां कितें त्यो तेका लावपाच्यो. आतां हांवें पयले अनबॉक्सिंग करया. मॅन्युअल आहा तेंगेलो भितर. करया धाकटीशी अपुरबायेची. सिलिंडराचें दाखयलां आनी ऑन करपाचें. आनी हाचे तेका हिंगा हें येता स्पार्क येता गॅसा. हाचो ऑन केल्या. सो हांवें ते सिलिंडर घालूं ना आजून. सो आतां हांव तो सिलिंडर इन्स्टॉल करता तेका. सो हिंग सिलिंडर घालपाचो ह्या हितून. आनी हाचो एक गॅप आसा हिंगा सिलिंडरा. सो तो हाचो हितून फिट हितून येवपा जायो नाजाल्यार ती लागना बेश्टो दुसरी वादान बी गायल्या. चोय जालें. आतां बंद करपाचें आनी हें लॉक आहा तेका. सो तो घायल म्हणटरी मागीर हें लॉक ओडूं जाय सकयल चोय. सो तें लॉक जाता आनी आतां स्टार्ट करया. सो जायत तेंपान 4 दिसांनी आतां मागीर हें स्टार्ट कोत्ताय पोर्टेबल. चोय फ्लेम चोवपा शकताय तुमी बऱ्या आनी थंयच्यान जाय जाल्यार स्लोय करपा जाता. चोय स्लो जाता आनी फास्ट. ओके. सो मीन टायम युजार करपाची आनी आतां आमी दवरताय च्या करपाक दवरया. सो बऱ्या पडटली कित्याक बाबा बी लागोन कित्याक उदो बी तापोवपा मेळनाहलो न्हू दुदा लागोन आनी दूद बी तापोवंक मेळटलें. सो हें तेंगे एक प्लेट आहा थंय काडूंक मेळटा. ही तें वाऱ्या लागून दिला दिसता. खंय वार बी मात तेन्ना भायर घेवन वयताय तेन्ना. सो ही कांय नाका आमकां सद्या काडून दवरता. आनी च्याये दवरला बऱ्या. लायट नाहलो गो बी युजार करपाक बट चड हेवी ना ती. अशें करून हेवी आयटम दवरपाक नाय तेजे. लास्ट टायम आनी एक फावटी सेम इशू जाल्लो लायटीचो. सो अरावंड 1 मंथ तेम आमगे तो हॉब सारको करपाक 1 मंथ घेयल्लो एजन्सीन आनी हय तेन्नाय बी तशें करून त्रास काडले. सो अशें करून ट्रीप जाताली लायट. बट लायट पूण आसलोली तेन्ना. आतां सोमतें सगळें स्विच ऑफ जालां. सो तेन्ना तो हें जो गॅसी प्रॉब्लम आसलो आमगे मेन म्हणल्यार सगळें इलेक्ट्रीक. सो ती गॅस येता तेजें बी कांय ना आमगेलें सगळें इलेक्ट्रीक चलता. सो मेन प्रॉब्लम तो. आनी
आयज चोया कितें जाता तें. आयज मंडे एजन्सी ओपन जातली, सो आतां फोन करून चोयतलो कितें जाता तें. ओके. आनी चोय चाव शिजली, चाये चोय हरकत येयला बरो, रगडी जाली अशी शिजली. ओके हाय गॅस अशें करून. सो आतां चाव जाली आनी आतां आमी करतली पराठा फ्राय. सो पराठा फ्राय करतली. सो आयज ब्रेकफास्टाचो ह्यो टी विथ पराठा आनी तें मागीर दाखयता तांकां आनी कितें उरलें जाल्यार. ओके. आनी हेचो पराठा. सो ते आतां तें म्हणपाक लागला मोव जाला मो, कित्याक आयज 4th डे, नाजाल्यार ते घोट उरताले डिपान दवरता आमी. सो ते नाजाल्यार ना स्टीक जाता मोव जालो जाल्यार. सो तें सारकें मोव जालो आयज. सो अशें करून लागून येता पोटची. सो ते रिसांव ओके आहा, नाजाल्यार अशें करून काडूं पडटा तें, नाजाल्यार बरें सारकें हार्ड जालो उत्ताय तें, रोखडे येताय. सो आतां तेंकोडे मातशें झगडोवपा जाय पराठा काड तेन्ना. ओके. पराठा कडेन मातशें झगडोताय आनी चोया कितें जाता तें. तेचो ते लागून येताय नाजाल्यार अशें करून. चोय सामोव जालो आहाय. ओके चल. सो आयज म्हाका मातशें सगलें घर मातशें क्लीन करपाक जाय, कित्याक मामी थिंगसान येतालीं न्हिदतालीं सोन तेशें हितून. सकाळ फुडें च्याये भायर सरताय ती मागीर भायर उरतालीं, कांय करूं मेळनासलें. आयज घराको च्या पिताय न्हू, सो आयज भायर सरपा नाका. सो आयज म्हाका सगळें क्लीन करपा जाय. क्लीनू आहा बट सगळें रोड बीन सगळो सोफाचेर मारलो आहा, तो मातशें जाग्यार दवरपा जाय. आनी तेच आमी न्हिदलो आहाय. न्हिदले. सो आम राती हेचे विंडो ओपन दवरून न्हिदलोले. गरमी जाता म्हणून मातशें वत मात म्हण हांवें तेंची मातशें कर्टन ओडला. आनी वय आयज म्हाका सगळें जाग्यार घालपा जाय. सो चोय न्हू आतां हें ऑपरेट कोता न्हू, सो तितून मातशें फॉल्ट आहा दिसता म्हाका. सो हांव तो टर्न स्लो करता चोय. स्लो केलो न्हू, सो स्लो केल्यार स्लो उरूंक जाय, बट तो आपुणसो हें जाता चोय. आतां स्लोवाचेर हात सोडटा स्लो करता न्ही, सो ती गॅस आपुणशी वाडत वयता. सो म्हाका घडये तो ऑन परतून दाखोवपा पडटा तांकां, नाजाल्यार एक्सचेंज करून दुसरें हाडटा, नाजाल्यार चोयता कितें जाता तें रिटर्न करूंक पडटा जाल्यार. सो ती गॅस ना आपुणशी फास्ट जाता, ती स्लो हें जायना, नाजाल्यार बटनां दवरून रावूंक पडटा अशें करून दवरून रावल्यार तो स्लो उरता. आनी सोडलो न्हू, सो आतां हात काडले जालो, सो ती आपुणशी स्लो गॅस हें फ्लेम आनी हाय जायत आहा चोय. सो कितें कोत्ता तें मागीर फास्ट करूंक पडटा. सो आतां पराठा हेचे भाजून काडले तरी सांग फास्ट करून, आनी आतां तांती भाजता, कित्याक आमगे ते बारकेले उठले आतां. सो तो व्हडलो म्हणपा लागलो आपणा तांती जाय म्हूण, सो तांती भाजया. हॉलस्टर म्हणपा लागलो आयज हें आहा न्हू कितें गॅस आहा न्हू, सो आयज आपणा तांती जाय म्हूण. तेगे तांती म्हणल्यार फेवरेट, तांतें नुडल्स बा तेका फेवरेट. सो तेका लागून तेका मागीर तांती भाजून दिता. सो कितले दीस जाले ताणें तांतें खावूं ना. ओके. कितें जाला कितें बरोक जालो गो. आं तुवें तितून घायला. ओके. तितून घे कितें हाफ फ्राय काय कितें. ब्रोक जाल गो. सो इथं आमगे ब्रेकफास्ट रेडी. किती दिसांनी घराको च्या पितो आमी. आनी हो चोय. हाय से. What are you eating? What is that? Egg and paratha. So हेचो कितू दिसांनी घराको च्या पिताय. भायर च्या पिवपा बरें दिसता, बट सोद पिवपा तितली बरें जायना तें. सो आयज आमी घराको पिताय. You happy रे टुडे? Yeah. Huh? Yes. तू हॅपी जाता घराको ब्रेकफास्ट करपा या आउटसायड ब्रेकफास्ट? Inside.
ओके चोयता आयज तेगे आनी हा फेवरेट and sauce with potato. हय सो आतां हांव तुमकां च्या बीन पिवून मेळटा वॉल्टर सद्या एजन्सीको उलयता तेंगे ताणें फोन केलो दिसता सो तो आतां उलयता कितें कात तें आनी तो मागीर च्या पिवपा येतलो तें म्हणल्यार आमी च्या पिताय मागीर च्या बीन पिलें सगळें मागीर मॅस जालो आहा चोय तें क्लीन करून बीन तुमकां मेळटलें ओके चोय सगळें जालें इवन मुगे किचन लेगीत सगळें मॅस आहलोलें सगळें क्लीन केलें कित्याक 3 दीस म्हणल्यार सांगो निवळ नाहलो न्हू ताका लागून आमी थिंगसून रोप धुवन हाडलेलो तें मातशें थिंग सुकयलो म्हणटकीर मातशें स्टँडा आयज रेस्ट सो स्टँडाचेर रोप बीन कांय ना म्हण स्टँड मातशें होल्ड करून दवरलें आनी चोय सगळें मातशें तें ब्लँकेट घेवन मातशें हें केलें बट सगळें हांवें क्लीन केलें आनी कितें सांगता मागीर म्हणलें हेका वॉल्टरा म्हणलें तुजी गॅस हाडलो आहा न्हू सो तेजेर येता भुरग्यांक सोप कर रे म्हूण सो हांव मातशें क्लीन करता म्हणल्यार तेणें मातशें सोप करून काडलो कित्याक च्या पिलो न्हू मागीर चोया कित्याक आयज वॉल्टरान मागीर एजन्सी फोन केलोलो म्हणजे कितें तुमी धाडटाय काय मागीर तेणें सांगलें धाडटा बीन म्हूण सो आज चोया कितें जाता तें तेणें सांगलां कोण येवपा आहा म्हूण येतो म्हूण इलेक्ट्रिशियन आतां तो चोयन कितें कात तें चोयतलो आनी मागीर चोया आयज खूब आयज पूण आमगेर लायट येयल्या पुरो सारकी जाल्या पुरो चोया आतां सो आयज हांव मातशें खंय गेलो ना आयज सद्या मामितींगाय बीन गेले सपोज तो लायट येयली ना जाल ना सारकी जाल्यार मामितींग होको जायत आमी न्हावपा वयतलीं आयज आमी हिंगा आहाय चोय तो फोनाचेर कोणाको उलयता मे बी इलेक्ट्रिशियन काय म्हूण खबर ना म्हाका तो उलयता सो इलेक्ट्रिशियन येवन बीन गेलो आनी तें गूड न्यूज कितें सांग जाण तूं आमगे लायट सारकी जाली ये चोय आमगेली लायट सगळी चलता आनी आम सा हॅप्पी आयज फायनली घरा कडेन रांदतलें आनी आयज हांव रांदतलें पुलाव आनी मटन आहा मटन करतलें न्हू रे तूं हॅप्पी घरा कडेन जेवपाक आनी आतां तुमकां रेसिपी पोत्तून येवपा लागतल्यो जेवणाची आनी तो बाब रोडटा तो चोय साम आमी एश जालो आहलोली लायक कितें म्हणून एश कोन्न चोय गॅस्टार बीन चोयल्यार कळटा तुमकां आमी साय पिश्या भाशेन जालो लायट ना जायन रे हिंग लायट ना म्हणल्यार एक पिश्या भाशेन जावप अशें सो आतां आमगे लायट बीन येयली आनी आतां चोय टीव्ही कितले दीस जाले टीव्ही नाहलो न्हू चोय सगळी प्लग बीन काडून दवरलो आहलोले सो तो चोय फायनली ये मेक मरे सो कुकुमेलान तो आयज टीव्हीचेर चोयता सो चोय तो हॅप्पी हो रे चोय तो हांव मातशें चोयता रांदपाचें कित्याक फ्रीज चड दीस बंद आहलो न्हू आनी हांव बीन ती पोतोवन ओपन करून केलो ना कित्याक मातशी थोंडसाण आहा ती हें जायत म्हूण सो आतां हांव वयता 5 जाल्यार 4 जालो हाय सो आतां हांव जेवणा तयार करता म्हणजे सांजेर सो आतां ताणें सोप केलो तो आमकां पुरो जालो आयज मामेतींग बीन वचपा न्हय सो आयज सगळें चार्ज मागीर मामेतींग वयतलीं बस जाता उगडास थँक्यू मातशें हय सो मामेतींग वयतलीं कित्याक काल रोप उरलोलो सुकोवन ते सुकोवपा लायल्लो कित्याक चड आहलो न्हू तो एक पाटी सुकोवन जालो ना न्हू सो तो सुकयता तो हाडून वयतलीं म्हणल्यार हांव सद्या पयलीं रांदतो बीन आनी मागीर न्हांवन बीन वचपाचें पोतून लायट गेले जाल्यार न्हावपा आनी उरत सो ताका लागून सो आयज मुगेलें सारकें हॅपीनेस डे असो प्ले मरे टिंग टॉंग मे प्ले फिनिश सो आतां हांव रांदपा येयल्लें हांवें पुलाव आमगेले होंड भाजून तांदूळ बीन घालून दवरले हांवें मटन काडलो हांवें मटन आहलो न्हू सो ते मटना हांवें मीठ लायन आलं लसणा पेस्ट आनी थोडोसो लिंबू लायन दवरलो हा लिंबू लायल्यार मातशी सॉफ्ट जाता आनी हाचो हांव गरम मसाला हें काडटा मसालो काडटा नेक्स्ट टायम हांव तुमकां शेअर करतलें सद्या आयज मातशें फास्ट न्हू ताका लागून
सो ना पयलीं हांव ना करीपत्ता हाडना बेशी डायरेक्टली फ्रिजीन दवरतालें मागीर म्हगे चड तेंपीन उरना आसलोली मागीर ना हें वॉल्टान म्हाका कितें सांग जाण तूं करीपत्ता अशें करून हितून आयस क्युबां हें उरता न्हू तितून घाल आनी उदक घाल आनी डिपान दवर म्हूण सो हांवें म्हणून तशें ट्राय केलें लायक तेणें सांगलो तशें करून करीपत्ता अशें करून आयस क्युबां हांवें तितून घायलें आनी करीपत्ता घायली आनी उदक घायलें आनी डिपान दवरलें म्हगे बरी तेंप उरली आतां म्हाका ऑलमोस्ट ही म्हगे 3 म्हयने जातली आतां ही म्हगेली जेन्ना हांव यूज करता न्हू तेदोन्ना हितून काश्यान बीन घालता आनी उदक घालून दवरता ती आपशी मागीर मेल्ट जाता तसो तो आयसें जालो आसलो तो सो बरो उरता तुमी बीन ट्राय करून चोयाय बरो उरता पिड्या जायना आनी ती तो डायरेक्टली तुम तर फ्रिजी डिपान दवरली जावं नॉर्मली तुम बेश्टी वयर बीन दवरली न्हू टिफिना ती रोखडी हेंच जाता पिड्या जायन येता बट तुम ट्राय करून चोयाय हें अशें करून ओके आनी म्हाका कमेंट करून सांगा तुमगे कितले सद्या आतां म्हगे लायट नासलो न्हू सो तेका लागून म्हगे मातशी ती करीपत्ता आतां कित्याक तशें तें आयस सामको मेल्ट जालो कांयच ना चोय दिश्टी पडटा कांयच उदक सामकें हें जालो आहा सो पूण फ्रेश उरता सारकी तुम ट्राय करान चोय आनी म्हाका कमेंट करान मागीर सांगल्यार जाली म्हगे हिंग पुलाव जालो मटन आहा न्हू तें मातशें शिजता सो पोटा मातशें तेंगे पोटा भूक लागलोली आनी हेचय तेमी पिकल घेयले आनी पुलाव खावपा लागले हेचय मस्त मस्त पुलाव मस्त मस्त पुलाव केस येयले म्हणे दोळ्यार हेचय वॉल्टर पिकल घेवन येयलो हा जाय दिसान आतां घराक वचय थंय सो पुलाव केलो तेणे आनी मटन जात म्हणल्यार टायम वयत न्हू शिजपाक आनी ऑलरेडी आतां 5 जालो सारकी पिकल घेवन जयताय आनी होच पुलाव फेवरेट पर्सन बोंगो तेगे पडना सो हेचय फॅन लायलाय आनी ते बसलो आहाय आनी हांव म्हगेली प्लेट घेवन येता ओके हेच हांवें सगळें केलें म्हगेली कोडी बीन जाली आनी ते जेयले बीन आनी म्हणलें कितें मातशें बसलोली मागीर वॉल्टा हांवें म्हणलें वॉल्टा तो सा टायर्ड अशें दिसता म्हण तुका हांव म्हणलें बेश्टें पेम्परींग अशें कोता म्हूण लायक अशें करून मसाज दिता म्हूण सो तेका हांवें बेश्टें बसलो थंय तेका नरकासूर गेला दाखयता तुमकां हें मास्क काडलो म्हाका काडलोलें म्हणलें कितें कोत्तोलें बेश्टें बोर अशें जाता न्हू अशें म्हणल्यार तेगे तोंडा लायलें आनी जंय हांवें तेगे घेतना एलोवेरा घायला ते पर कजना तेंगे थिंग गेलो न्हू तेगेल्या सो हांवें थिंगसोन ना आमगेरूय बीन आहा बट तें म्हणपा लागलें तेगे चड आहलोली सो हांवें तेगे थिंगसोन हाडलोली थोडीशी सो आयज हांवें तेगे ती माथ्यार घायली कित्याक 2 दीस लायट नासलोली आनी तेका लागून तेका माथ्यार न्हांवूंक मेळना बोंगो तेजे बापड्याचें सो आयज तो माथ्यार न्हांवपा म्हणपा लागलो मागीर तेका सांगलें हांव तुगे ओके मातशें तुगे तोंडां मातशें हें मास्क लायता आनी एलोवेरा घालता म्हणटा गेले पण एलोवेरा घालता म्हणटकीर मातशें केंस मातशें बरें स्मूथ जाता न्हू रे वॉल्टर ओके आनी तेका आतां बसयलो आहा कशें दिसता जिवा बरेंशें थंड तेगे तोंड मास्क देंवलें तोंड आमी शावयल्यान ओके 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 पोज दिरे स्मायल प्लीज क्युकंबर लायलो आहलो हांवें तेगे दोळ्या ते पडले मागीर काडून उडयले ते मागीर ओके सो आतां आमी न्हांवतो बीन आनी न्हांवून बीन आमी मम्मी थिंग वयतले मागीर रोप हाडपाक सो मागीर मेळटा तुमकां ओके आनी इच हांवें मटना कोडी केल्ली तेजी रेसिपी हांव केन्ना नेक्स्ट टायम तुमकां हांव शेअर करतलें सद्या कोरिएंडर घायले आनी दवरली सो आयचो म्हगेलो फास्ट पुलाव आनी मटना कोडी सो आमी सगळीं न्हांवलीं आनी आयज हांवूय बीन मातशें माथ्यार न्हांवलां पयर न्हांवलोलें बट मातशें बरें जालें नासलोलें आनी गरमी बीन आयज चड आहलो न्हू म्हणल्यार आयज थंड माथ्या वयल्यान उदक घालता म्हूण सगळें क्लीन बीन करून सो आतां आमी भायर सरताय मामी थिंगा मागीर तो कालचो रोप हाडपाक सो हय आनी तोच रेडी आहा हांव बीन रेडी आहा तोय बीन रेडी आहा तोय रेडी आहा नो शो हेडफोन्स खाल हांव तेगे पयलींगे हेडफोन घेवन येयले सेम कित्याक तेगेले वॉल्टरा गेले बी सेम आहाय म्हाका दिसलें ते वॉल्टरा म्हूण सो हांव ते घेवन येयले सो वयता म्हाका ते व्हरपाक जाय आनी दिवपा जाय तेका
आणि मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुमकां समज मुगे व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड कमेंट करा एंड सांगा टिल देन टेक केअर बाय सी यू इन Next video. yeah Bye.